मंगलमूर्तीच्या आगमनाचे लोकांक वेध लागल्यात. कलाकार मूर्ती करपाक मग्न आसा. मेर्शे विश्वनाथ नायक ह्या मूर्तीकारान माणकुल्यो मंगलमूर्तीच्यो मूर्ती तयार केल्यात. कोरोना खातीर ह्या वर्सा चडश्यो मूर्त्यो ल्हानूच केल्यात म्हूण विश्वनाथ नायक सांगता. RD एक्सपो खातीर मेर्शेच्यान संजय मनोली. म्हजें नांव विश्वनाथ नाईक. हांव हांगासर गणपती करता जालीं 50 वर्सां. आतां ह्या वर्सा कोरोना आसा म्हणटकूच हांवें मुर्त्यो ल्हान ल्हान केल्ल्यो आसा. त्यो ल्हान ल्हान मुर्त्यो केल्यो आनी कांय आमकां फुडल्या सुमार मंगळारा दिसा हांव त्यो मुर्त्यो व्हरोन पणजे हँडीक्राफ्टान दवरतलो. हय, चड करून धाकटे खुबश्यो मुर्त्यो ल्हानूच आसा चडश्यो. कांय मुर्त्यो आसा थोड्यो मोठ्यो आसा त्यो घरांनी ते लोक पुजतले आनी गणपती जेन्ना पाळोवंक वतले तेन्ना जास्त लोकांक कोणाक सांगचें ना. 2-3 जाणां वचून ते गणपती पावतले अशें तेंचें आसा मनांत. कोणाक घेवचें ना आनी समजा हांगाच जर गेले 1.5 दिसाचे पावपाक थंय म्हणटा खूब गर्दी जातली अशें तेंच्या मनांत आसा. म्हणून ते म्हणटा आमी आमचे वार्षिक पद्दती प्रमाणे 5 दीस गणपती आसा ते 5 दीस दवरतले आनी आपले पावतले.